चिल्ड्रन्स डे कारण म्हणजे हांव भाशण करपाक येवंकूच नाशिल्लो. चिल्ड्रन्स डेच्या निमित्तान थोडोसो टायम भुरग्यां वांगडा स्पेंड करपा खातीर आज हांगा आयलो म्हणून हांव उबो रावन उलयना बसून उलयता. आमचे बालभवनचे डायरेक्टर डॉक्टर चावडीकर त्याच बरोबर आमचे सेक्रेटरी फॉर एड्युकेशन एंड सेक्रेटरी फॉर द बाल भवन मिस्टर गिल आणि बालभवनचो पुराय स्टाफ. हांव बालभवनच्या पुराय स्टाफाचे खूब खूब अभिनंदन करता. बालभवनच्यो एक्टिविटी फक्त पणजेंत न्ही तर बालभवनच्यो एक्टिविटी प्रत्येक तालुक्यात आणि तालुक्याच्याय फुडें वचून आमी वेगवेगळ्या 3-3 पंचायतींनी एक बालभवन अशा पद्दतीची वेगवेगळी बालभवन सेंटर्स आमी चलयता आणि त्या बालभवन सेंटर्सच्या वतीन आमी वेगवेगळ्यो म्हणजे डान्स आसतल्यो, क्राफ्ट आसतलो, पीटी आसतलें, तबला आसतलो, प्ले आसतल्यो, वेगवेगळ्यो क्रिएटीव एक्टिविटीज ह्यो भुरग्यां खातीर 5 वर्सां पासून 16 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज सातत्यात आणि बालभवनच्या वेगवेगळ्या सेंटरांनी घेता. आमची टोटल बालभवनची सेंटर्स 52 सेंटर्स गोंयांत आमची चलता आणि ह्या 52 सेंटर्सच्या वतीन आमी जवळपास दर वर्सा आमी बालोत्सव घेता आणि ह्या बालोत्सवान जवळपास 12,000 भुरगीं सुमार पार्टिसिपेट जाता. तुमी जर बालोत्सवाच्यो एक्टिविटी जर पळयल्यो आसत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी म्हणपाक काय हरकत ना. आज म्हणजे फाटल्या वर्साच्या भितर आमची माती हे सेव सॉयल हाच्या निमित्तान आमी जे सॉंग रिलीज केल्ले ते सेव सॉंग आमची माती हे सॉंग हे खंयच्याच प्रोफेशनल हातूंतल्यान करूं नासलें तर ते बालभवनांत केल्लें. बालभवनांतल्या सगळ्या भुरग्यांचे आर्टिस्टांचे खूब खूब नेटान तांचे ताळयो वाजोवन सगळ्यांनी अभिनंदन करचें आणि विशेष करून जर बालभवनाच्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार बाल गंधर्व एग्जाम ऑल इंडिया लेवलाची ही एग्जाम आमचे बालभवनीक सेंटर आसा आणि ऑल इंडिया लेवलांतली संगीत शास्त्रांतली एग्जाम ज्या ज्या भुरग्यांक गोंयांतल्यान दिवपाचें आसता ते बालभवनांतून एडमीट जाता आणि बालभवनांतून तेंचें एग्जामिनेशन सेंटर उरता. म्हणजे गोंयांतल्या धाकल्या भुरग्यांक सुद्दां बाल गंधर्व ही एग्जाम दिवपाचें प्रोविजन आमी बालभवनांतल्यान करता आणि ह्या निमित्तान दर वर्सा 300 ते 350 भुरगीं बाल गंधर्व ऑल इंडिया गंधर्व एग्जामी खातीर बालभवनांतल्यान बसता. अशा पद्दतीन आमचो बालभवनाचो पुराय स्टाफ हो खरें म्हणल्यार की सेंटरांनी आसपी स्टाफ हो हॉनररी स्टाफ आसा. सांजचो 2:30 ते 5:30 ह्या वेळार तो खूब बरें काम आपल्या परीन करता आणि सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या गोंयच्या पेरंट्सांक आव्हान करतलो की तेंच्यांनी आमच्या बालभवनचे सेंटर्स ज्या जाग्यार चलता थंय तेंच्यांनी भुरग्यांक एडमिशन दिवचें जेणे करून भुरगीं क्रिएटिविटी तर शिकता बट बालमनाचेर जे संस्कार करपाक जाय ते बरे संस्कार करपाचें काम आमच्या बालभवनांतल्यान केलें वता. सुसंस्कार करपाचें काम हे बालभवनांतल्यान केलें वता. वेगवेगळ्यो क्रिएटिविटी आणि तांच्या खंयच्या गोश्टीचो इंट्रस्ट आसा हे शिकपाचें काम सोदून काडपाचें काम आमच्यो बालभवनच्यो टिचरी करता. त्या खातीर आयच्या चिल्ड्रन्स डेच्या निमित्तान हांव तांकां सगळ्या जाणांक म्हणजे भुरग्यां खातीर आयचो चिल्ड्रन्स डे हो खूब खूब तांकां विशीस दिता आणि त्याच बरोबर बालभवनच्या सगळ्या स्टाफाक हांव बेस्ट विशीस दिता. तेंच्यांनी अशेंच आपलें काम हे सातत्यान करीत रावचें. बालभवनचें पुराय काम आमी जें करता ताजो प्रेस रिलीज तुमकां सगळ्यांच्या पर्यंत पावतली, प्रेस नोट तुमच्या पर्यंत पावतली. तुमी बी बालभवनांतलें पुराय काम जे बालभवन सेंटरांतल्यान चलपी काम ह्या सेंटरांतल्यान चलपी काम आणि इतकेंच न्ही ह्या हातूंतल्यान हे इतकें काम करता आसतना बी इन्कम जनरेटींग सुद्दां म्हणजे आपले क्राफ्ट ग्रिटिंग्स हे सगळें विकून एन्युअली जवळपास 8 ते 10 लाख रुपया तितल्यान इन्कमूय जनरेट करता. खूब जाणांनी आपल्या वेगवेगळे गिफ्ट आसतली, कार्ड्स आसतली बालभवनांतल्यान घेवची जेणे करून बालभवना खातीर इन्कमूय जनरेट जातलो. आमी बालभवनांतल्यान नवीन नवीन एक्टिविटी सुरवात करपा खातीर नवीन नवीन आनीकूय इनिशिएटीव किंवा आमचे सगळे स्टाफ हाच्याय फुडें घेतले. हांव परत एकदां म्हणजे चिल्ड्रन्स डेच्यो सगळ्या भुरग्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज भुरग्यांच्या बरोबर सगळ्यांच्या बरोबर ह्या हांगासर बालभवनांत येवन चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेट करपाक म्हाकाय खूब खूब आवडलें. सगळे जाण इतके फ्रिली येवन कोण तरी सेल्फी मारता, कोण फोटो काडटा हे सगळ्यांक बरोबरच सांगता की भुरग्यांचो सदांच चिल्ड्रन